इन्फॉर्मेशन आयले फोंडा पुलीस स्टेशनान आनी आमी इन्फॉर्मेशनाच्या आधाराचेर डेवलप करून इन्फॉर्मेशन 2 रेडी मारिल्ली आसा आनी तितून सेपरेटली 2 जाणां कडेन ड्रग्स मेळिल्लो आसा गांजा. एकल्याचें नांव आसा समीर बाबासाहेब मुल्ला, वो कोल्हापूरचो, नेटीव ऑफ कोल्हापूर, पूण रावता कुर्टी फोंडा. ताजे कडेन 3.194 kgs गांजा मेळिल्लो आसा. आनी दुसरो प्रभाकर तोंती, हो नेटीव ऑफ ओडिसा, हाजे कडेन 1 kilos 45 grams मेळिल्लो आसा आनी तांचेर आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा आनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. 3 किलोचो व्हॅल्यू इन ओपन मार्केट इज 1.5 लाख आनी दुसऱ्याचो व्हॅल्यू इज 75,000. लोकांनी आमकां कॉपरेट करचें आनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें जेणे करून आमी रेड मारूंक शकून ही मुळा पासून कीड ना करूं शकू आमच्या ज्युरिडिक्शनांतली. ऑफेन्स कितें तो? दीस इज आतां ही कमर्शियल क्वॉन्टिटी, सो 10 years एंड अबाव. हाजे फुडें आमकां आनीकूय रेड जावपाची शक्यता आसा.